मोगाचेनो देव बरी सांज दिवंक तुमकां समजतां. ह्या बोस सोबीत संजेर हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आनी ही सांज आम्हा सर्वांक एक सुवळी सांज जावन दी म्हूण आशेता. आज आमी हांगासर जमो जावंक कारण आमकां आमच्या पवित्र ग्रंथ बायबलाचेर आजचो विशेष मोग, मान आनी गौरव. तर मोगाचेनो करया ही सांज एक पवित्र सांज, आमच्या मोतीच्या फडद्यार सदांच उरची सांज घेवन बाग सक्रीत रितीर. मोगाचेनो ही सांज एक मॅजीक सांज म्हूण आपेवेत. कित्याक आज आमचे सवे आमच्याच दियेसाचे एक तालेंतवंत याजक मॅजीक शो करच्यान फामाद जाल्ले ते आमकां सर्वांक मोगाचे. तुम्ही सगळ्या रितीचे मॅजीक शो पळयला आसतले, पूण आज हांगासर जावचे मॅजीक शो एक विशेष रितीचे. विशेष कितें गी म्हळ्यार जे कितें आमचो याजक भाव हांगासर प्रदर्शिता ते सगळे बायबल आधारीत जावन आसा. देखून उगड्या आमचे दोळे आनी कान आनी देखले आमी अद्भुत हा बायबल मॅजीक शो. बाप भाव मोगाचो येवकार तुमकां ह्या सर्व आमी ताळयो पेटोवन आमच्या मॅजीक मास्टर फादर पावलूक स्वागत करया. देव बरें करूं. भोव बऱ्या रितीन हांगासर ह्या बायबल आधारीत मॅजीक शोक येवकार मागल्या तशेंच हाचे विशयान विश्लेशण दिल्ल्याक पयले सुवातेर हांव तुमचे मुखार दोन संगती दवरूंक आशेता. पयली जावन आसा आमी कोणूच जेजू बरी अजाप करूंक शकना. खंयच्या संवसाराक दोडलो मॅजीक जावं पुरो, मॅजिशियन जावं पुरो, कोणूच नातली वस्तू आसा करचे तरी करूं शकना. कित्याक म्हळ्यार ते देवाता मात्र साध्य. आमी कितें आसा तातूंत इल्लेशें तुमकां एक समजो सारकें वा एक थालेन मात दाखयत. आनी दुसरें जावन आसा बायबलात मॅजिका थ्रू बायबलाची सता आमी हाडूं जायना. बगार बायबलाच्या सता मुखांतर आमी कितेंय करूंक शकता. देखून देवाक पयलें वंदिया. देवाचें उतर विविध नमुन्यांनी आमकां प्रगट करून आपोवन दिलां. थोडी पदां मुखांतर गी, गायना मुखांतर गी, नाटकुळ्या मुखांतर गी वा विविध आमच्या तालेंता मुखांतर. आनी म्हाका देवान एक तालेंत दिलां हे मॅजीक करचे मुखांतर. आनी त्या मुखांतर बायबल स्वता आमी शिकया आनी देवाच्या उतराचो मोग आनी ताच्या प्रेरणेन आमी सुद्दां चलया. आनी ह्या मॅजीक शोक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. तुमचे लागीं एक विनंती आसा. हांवें कोणाक आपयतां एकच फावटी व्हडलो पंगड जावन येनाकात. भुरगीं म्हळ्यार भुरगीं हांगासर आसात, व्हडा म्हळ्यार व्हडा. कोणूय तुमी हांगासर वेदीक येवचे आनी तुमचे स्वयंसेवक कोण तुमी दाखोवन म्हाका हांगासर हे मॅजीक करूंक तुमी सांगात दी जाय म्हणून तुमचे लागीं हांव काल ती विनंती करता. आतां हांगासर आमी हे मॅजीक सुरवात करच्या पयलें हांवें सगळ्यांनी एक पयले मॅजीक सुरवात करची ताचें एक उद्घाटन म्हणलें बरी. आनी तातूंत तुमकां एक लिस्ट हांव आसा देखून हांव आपोवन येता. मला ती बाप जे बी क्रास्ता तांणी व्हडा उर्बेन हें सगळें आयोजन केलां. 3 पिरगेची सांगाता घालून ह्या अंतून आश्रयता मुखेलपणाखाल हें मांडून हाडलां आनी हें सगळें मुखेलपण घेतलां, भार घेतला. मला ती बाप जे बी क्रास्ता तांणी हांगासर असली वात पेटोवन ताचें उद्घाटन करचें. जेजूस म्हणटा देवाचें उतर आमच्या वाटेक दिवो जावन आसा आनी जेजूस संवसारचो उजवाड जावन ह्या संवसार येयलो आनी तोच उजवाड ताकाच प्रतिफलन करची तसली एक वात हांगासर दिवो हांगासर पेटोवन आसा. आनी ह्या मुखांतर हांव हें मॅजीक हांगातान हांव सुरवात करतां आनी अशें ह्या मॅजिका मुखांतर आमच्याय जिवितांत देवाच्या उतराचो मोग आनी सता आमी सुद्दां शिकया आनी त्या प्रेरणान आनी त्या उजवाडान सुद्दां चलया. मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा सुरवात केल्ले की तावन आमकां पळोवंक मेळटा. उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर सुरवात जाता आनी थंयसर देवान सगळे संवसार रचलो आनी त्या संवसाराची फळां जावन आज आमी आसा. हांगासर एक ल्हान एक बॉक्स आसा
आणि या बॉक्स जाऊन असा हे संसारी रचन म्हणत या म्हज्या मॅजिक शोन तो देखून या मोठव्या चारित्रिक म्हणजे आमच्या बायबलांतलो पयलो ग्रंथ आणि तांतले सदां आमी या मॅजिका मुखांतर आमी पळोवन घेवया. तुमकां म्हजो हात दिसता पूण हे मॅजीक न्ही, मॅजीक आनी करची आसा. पूण बॉक्स खाली आमी दाखोवचे खातीर उखलूं जड आसा देखून तुमकां दाखोवन आसा. देवान कितें रचलें पयलें पयलें हा उदक संवसार रचलो न्ही गे पयलें. आनी संवसार रचतना आकाश आनी पृथ्वी जावन दोन वांटे गेली आणि आकाशार सगळो संसार भर साळोक आसा देखून देवान कितें केलें देवान उजवाड रचलो सबार नखेत्रां उपरांत दीस उजवाडोवंक सूर्यो आनी दीस बुडटस चंद्र थंयसर रचलें. आणि या काळोखाच्या संवसारांत देवान उजवाड रचलो. एक तुमकां ह्या मॅजिका मुखांतर हांव दिवंक आशितां. थँक्यू. उपरांत कितें जालें कितें घडलें उपरांत थंयसर देवान ही पृथ्वी अशीच खाली जाल्या पावना देखून विविध नमुनेची वनस्पती झाडां हे सगळे संवसारी रचलें. आणि त्या वनस्पती म्हळ्यार झाडां माताल्या पावना थंयसर आसल्या विविध नमुनेची मनजाती देवान रचल्यो. लाशां दिसोंक पुरो नेगे हे मॅजीक जायत आणि तितले मात्र न्ही थंयसर विविध नमुनेची सुकणी संवसाय देवान रचली. आणि त्या सुकणी संवसांक त्या मनजाती कवचाक आणि जिव्या उर्जाक देवान थंयसर त्या रुखा झाडांनी विविध नमुनेची वनस्पती थंयसर उत्पन्न केली. परत तुम्ही पळयत आणि देव थंयसर तितले मात्र न्ही थंयसर देव नव्या मनजातीची आणि तशेंच सर संवसार बरो जाय जाल्ले सर रितीची जिव्यो थंयसर रचता. आणि तांती असले एक ल्हान जिवी एक ल्हान पील जावन जल्म घेता. थँक्यू.
म्हाका न्हू निमाणे कितें रस्ता सगळे दिसा भोव आकर्शणाचें कितें रस्ता मरी एगी हात धांवंक रस्ता आनी देव थंयसर हात धांवंक रस्ता आतां हात धांवंक कसो करचो आमी हांगासर हात धांवंक जावंक ना देखून हात धांवंक रस्ची एक रीत ह्या मॅजिका मुखांत हांव दाखोवंक शकता आतां हांव एकसुरो आसलो देवान कितें केलें हे वेगळें दिसलें देखून आतां येवना कितें करी तुमचे पैकी एकल्या गाडी हांगी तुमचे पैकी हाडे नाका न्ही गे देखून हांगासर मॅजीक बॉक्स आसा हांवें सांगलें ह्यो संवसार तांचें सगळें घडटा आतां हांव एक सगळी सांगातीन आयली येव आयली आनी मोगाचें न्हू आमी पळयता लग्न जिविताचे जिणेंत सबारीतचे एका तराचे तेजे त्याग सॅक्रिफीस जाय आनी हांगासर तुमचे मदें एक टुवाल आसा आनी हें जावन आसा लग्ना त्याग सॅक्रिफीस आनी हें आतां कशें ते त्यागांत आमी बदलयत आता आणि येऊ मात नाही बघा देवी त्यांची देव त्यांची सांगत असलो आणि देवान सगळे सोलो नेले आणि तांकां आशीर्वादित केले थँक्यू सो मच आणि निमाणे सगळे संसाराचे एक घडी जाऊन Thank you so much.
तुझा कोणाचा सुना सत्तांनी आमकां विविध टॅलेंट आनी तेणी आनी दिला देखून हांगासर तुमकां एक आयदन आसा कितें हांव दाखयता म्हळ्यार सकाळ फुडें आमी चिंतचें हांव म्हाका कांयच टॅलेंट नात म्हाका टॅलेंट कांयच नात कितली बरी डान्स करतात गोदां म्हणटात सगळें म्हणटात देवान आमकां बऱ्या संस्कृती मेळयला आनी ती बरी संस्कृती करतल्यो आमी ते सुद्दां जाय आमी टॅलेंट आसात कितें टॅलेंट हांवें भायर दिली कशें हांवें एक नवो व्यक्ती जावन नोंदणी घेतली हे सगळी आमकां देवान आमकां दिलां पूण आमी सोदून काडून वता आमी दुसऱ्या मात्र पोटां करता ती बरी करता तें बरें करता हो बरो करता हो बरो स्पोर्ट्स खेळटा ना आमकां देवान रचलां टॅलेंटांनी देखून हांगासर पळय खाली आयदन हाचेर हांव हें दामलें दवर आनी बॉक्स खाली आसलो देव आमकां दिल्ल्या देण्या बरींच ह्या बॉक्स साबार देणी नवी नवी येतात आनी ती आमी खंयतान आयलें खंयतान आयली तितली खंयतान बॉक्सांतान पळय मॅजिशियनान खंय लिपोवन दवरल्या न्ही गे खंडीत म्हाका कळीत आसा असा खंय तरी लिपोवन दवरल्या न्ही गे खंडीत हांवें लिपोवन दवरली पूण तुमकां कळीत जायना ती हेका लिपता बॉक्स आतां हेका लिया वडोली खाली आसलो तशेंच आमचे भितर देवान टॅलेंटां लिपोवन दवरल्यांत ती भायर हाडूंक आमकां आपोवन देखून ओपारीन म्हणटा 10 टॅलेंटाचे ओपार थंयसर विविध नमुने टॅलेंटां कामाकारांक वांटून दिता तो धनी आनी तुमी कितें करा ती दोडत्यान तुमी उपयोगाक वा संग्रहाक हाडा आनी देखून आमकां हें टॅलेंट दिलां देखून आमी देवाचें उतर प्रकट करच्यांत आमचें टॅलेंट आमी वापरया आनी देवाचें उतर सदांच प्रकट करया देखून एक ल्हान एक चट्टी धरली एक पॉट ताका फिक्स केलें देखून कितें आसतलें हें पयलें कितें आसतलें आमी सादें मनीस आसलें हांव एक सामको जाता जाल्यार तो कसो जाता अजापीन जाता की सामको ना बरी जिणी जियेल्ले मुखांतर देवाचे उपास बरें पाळून देवाच्या उतराक आनी साक्षी जाल्ल्यान ते सामके जातात आनी आमी खंय आज विनंती करतात तशेंच हें एक उदाहरण आमी दिवचें तो तसोच तो मनीस जाल्यार पावना बगर ताची जिणी परिवर्तन करची ही ताची जिणी परिवर्तन करून देवाच्या वाटेन चलल्ली तर उपरांत तो एक पळोवंक आमकां एक सादो व्यक्ती पुनो उपरांत तो सांत जावन आमकां विनंती करता देवाच्या हजेन तो जियेता आनी अल्तर मानतन फवजता तर ही जिवीत हांगासर पळया जिजून गेल्ले पयले जप तेंचें आं कर्नाटका वय वायन केलो वायन जाय की तुमकां जाय की सांजे वेळा इल्लो वायन म्हणल्यार बरो न्ही गे कितें म्हणटा जातलें हांगासर आमकां आमच्या जिवितांत नवो नवो वायन आमी जावंक बरी कामां करूंक आनी
त्यास नव्या वायनाचे रूस आमी सदां संवसारा दिवंक आमी शकता तर त्यास स्पिरितांत आमी सदांच देवाचे उतर परगट करूंक शकया थँक्यू सो मच हांगासर एक डायस आसा न्ही हे तुमी कितें करता आनी तुमचे सिलेक्ट केले नंबर number 4 and तुमचे number comes to number 5 and yes thank you so much Hello. आता आज कोणचा दिवस आम्ही आज सांगतो रिपब्लिक डे गणराज्योत्सव आचरण केलो न्ही देखून ल्हान मुलांची तुमकां गणराज्योत्सव आज आमच्या ताचे लेकार एक तुमचे ल्हान मुलांची हांगासर कितले कलर आसात मेजा ऑरेंज ग्रीन व्हाईट पयलीं खंयचो ऑरेंज व्हाईट एंड ग्रीन देखी कशें इमॅजिन करता आसतना हे तिनी कलर एकच आसले तुमकां कन्फ्यूज जाता म्हणून आतां हांवें सेपरेट केले ऑरेंज व्हाईट एंड ग्रीन ऑरेंज व्हाईट केसरी बिಳಿ एंड हसिರು ओके या टॉपिक करता ये सगळे काढता या पोते जो पहिले जे माझी वरची आहे दोन नाड्या वरची जेजू जिवान जाले उपरांत उदकाचेर चलता आसतना पेद्रू आनी पुरा सांगाती दोनी आसले आनी जेजू इस्तान येतलो पळोवन तो म्हणटा कितें म्हणटा म्हाकाय उदका वयर येवंक फरमाय आनी जेजू म्हणटा ये म्हणटा आनी तो अर्प्यार येता उपरांत तो भावता आनी म्हणटा तो बुडटा हांगासर पळया ही एक दोरी आनी ओ दोरयो जर तर आमी दुबावल्यो आमी बुडटा हो एक दोरयो विस्तार जालो जर तर आमी धैर्यान आसा वावरतान आसा पेद्रू बरी पयली 4 मिनटां धैर्यान काडटा आनी उपरांत बुडटा तर पडटा तो
हांव कांय हांगासर स्विच बोर्डान कांय ना हांगा थोड्या मनशांना स्विच आसा ती दामून दवरल्या फादर ती नीट रावता नाजाल्यार शिकून पडटा म्हणून ना आनी हांगासर पळया स्विच सगळ्यांक धरून जायना हांगा इधर येतो हांगा इधर येतो अशी इधर येतो खंय इधर येतो अशी इधर येतो खंय जाल्यार रावता जर पूण दुबावल्या मात पडटा दुबाव नजो आमच्या जिवितांत आमी स्थिर रावल्यार आमी समीच्या उतरांनी चल्ल्यार खंडीत कितें मागता आमी ती सगळी आमकां मेळटा आनी हस बरोवस आमकां जाय जाय देखून थोड्यांक मात खंय रेतीर गेल्ल्या वेळार खंय गेल्ल्या वेळार बरेंपण जावचें न्ही सगळ्यांक मेळटा पूण आमचो भावार्थ मात बरो आसूं जाय देखून तुमी खंय गेल्यात म्हणलें गरज न्ही खंय आसात पळय थंयसरच तुमचो भावार्थ ती जाल्यार तुमकां सगळें तुमची इगर्जीन रेतीर गेल्यार जाता या पट्टा वचून गेल्यार खंय गेल्यारय तुमकां फळ मेळटा प्रोवायडेड तुमचो भावार्थ तीर आसूं जाय देखून आमी पळय हांगासर कांय जायना हे जर तूं भाव आसा ते आमी पोसता देखून जालें खूब हे रावता दोरी तुमची दोरी घरा वचून पळया की वस्तू सुकत घालची ना त्या गायरामांची या कितेंय बांदची दोरी जाल्यार नीट तशी रावंक जाता पळया नाजाल्यार पडटा ती ओके थँक्यू सो मच दादलो येतात कोणी येतात दादलो सांगया म्हाका मुक्काल घंटो मात्र दिला हांगा रावंक स्टेजीर उपरांत एक मिनीट चड दिना आमकां देव बरें करूं हांगासर म्हज्या हातांत एक सिगरेट आसा सिगरेट हांवें ओडूं सांगची न्ही जाल्यार मॅजिका मात कितें कांय आसा गे पळय तुमी जमनी आसा गे ना न्ही तूं पावना न्ही ओके हँड कोणा पळोवपाक आतां ही सिगरेट परत जावंक जमलें अशें मॅजीक अशें दवरता व्हडली सिगरेट आनी ल्हान आनी आतां हांवें ते जागार घालूं ना थँक्यू ओके हांगासर आतां जीर या ग्लासा वता कालमळे वाडा सडा आनी संवसार नव्या सालान जेजूय म्हणटा मोगसूंची समाधानची सांबाळून म्हणटा मोग कितें जाय जाय मोग निश्कपण जाय मोग दयाळाय ते हे सगळें सांगता कित्याक एकच आमी मोगसूंची कसं बरें एक जोडे आसा दोगांय जाणां एक दीस मात्र मणीच्या सकाळमध्ये एक जाली म्हणजे लग्न सकाळमध्ये एक झाली आणि तांकां रसभेर जालें सपण जालें आणि जिवीत ह्या लग्न बांदान एकूट जालें काम करता अनेक आसा आमकां तशें म्हणटा आसतना सोड कोडू मस्त मजा हाजार फार मस्त करता आमी जाल्ले उपरांत काय रायता दिसना एका दिसांनी 3 दिसांनी वा 1-2 वर्सांनी लग्न फुटता कारण कितें पूण हांवें सुख वळखना आनी सुख वळखना पूण तो कांय हांगासर हे जोडें एक ल्हान एक
लो आणि आता जर आमची काही बॉक्सून जियो जे आसता आमी दोन दोरयो एक जाल्यार ते एक जाल्यार तीन गाठी गेल्यात दोन लांब गाठी गेल्यात हे पळया जर बॉक्सून आमी तेंका अटकल जावन जियेना म्हाका ते मोग मागीर काम वालता आनी तेन्ना थोडे तांच्या शोध जेवण जियेता तशें आमी आज आणि हे सगळें बॉक्सून जायनासलें गान केल्ली आमी बसून उडयली आनी नव्यान सुरवात केली थँक्यू तशेंच ल्हानपणी जाल्यार हे मॅजिक करता आसतना ती वता आणि One, two, three, four, and five, six. Okay, six. What's up? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are the. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Someone is up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 is the wrong movement. 6 and 8. 9 is maybe 10. 8. So put them as a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. आधी मूर झाली ओके फक्त मजा आता मॅथ्स टीचर कापायचं तुमचं फक्त ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 उडून घेतली आली आणि बाबा ठीक आहे फास्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितली रे इतली झाली ओडूल कितली काही हांग गेली ते पुरा पर लास्ट एक पटी मेजर इतकी म्युझिक रावलें एक पटी एक लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thank you so much.
सांगते आहात नाही किती आहात दोन तुम्ही 3 2 ओके आता एक तांती हांव कान दोन आयले आणि एक आसा आता कोणा दिवचे आणि एक हांगासर आसा कोणा दिवचे येवनचे न्ही अशें आसा सांगती तोंडा बी तशें घालचे काकोंक समजत पडटा आनी कितें जावं ती एकूय आसा म्हज्या पोटा भितर काकोंक वचून रामपाचे जोक करून जाले काकोंक वचून म्हज्या पोटा गेले आनी एक कशें पडटा आनी आमी तरी आमचो विश्वास शक्य तो टोन जायचंय थँक्यू
थँक्यू सो मच. एक बॅग आसा हांगासर आनी तुमी पळयात सकडी तुमचे समोर आसा आनी ही जावन आसा ती एकली वीज बी कळी जाय कोरोना चल्ल्यांत कोण थंयसर येता वॉट सुरो कोण प्रभाती प्रॉफिट एलायजा आनी एलिया थंयसर येता आनी थंयसर येता ती कितें म्हणटा म्हज्या लागीं कांयच ना म्हज्या म्हाका आनी म्हज्या पुताक करचें मात इतलें पीठ आसा उरलें कांयच ना सट्टीक तरी तो परत आनी परत इसारल्याक ती कितें करता आपणाचें पोटान तें खाण म्हणजे पोटाक कितें आस गरज आसलें खाण खाण ताका दिता आनी तशें सांगा सरी कांयच ना हे खाली आयतान दिसता की ओके. आमी आमचें आसतलें कितें इल्लें आसा तें दिता आसतना देव आमकां सबार देणी आनी ते सबार देणी आनी देव आमकां आशिर्वाद बरसा. त्याला की दोन्ही कधी जाऊन आम्ही परत आणि परत सडीत आणि सडीत तिका मेळ्ळें. थँक्यू. एक जण असं मॅजिक करून येईल एक जण असं मॅजिक करून येईल एकलो रंगो असता आणि एकलो मिडियम आणि एकलो एक मोठो आयला हे भुरग्या बरी हांगासर पळया आमी मात हे संवसारान वेचिंचे एकलो फ्रेश आनी एकलो मध्यम आनी एकलो दुखलो म्हणून आनी एकलो बरो आनी एकलो खोटो म्हणून आनी एकलो बरो आनी एकलो काळो म्हणून सबारीचे विविध आमी करचे पूण देव आमकां दुसऱ्या रितीने पळयना पगार देव आमकां एकच रितीन पळयता हांगासर पळया तुमचे जिवीत देव आमकां सगळ्यांक अशें मान तो घेता आनी आमकां समेत एकाच रितीन पळोवन आमकां तो पळयता आनी ताच्या रितीन आमी सगळीं एकच 100 बसले आसले चुकून सगळीं 100 एकलो चुकलो सगळीं एकच रितीची दोन सुदून येता आनी तोच जेजू आमकां नव्यान जीव आपोवन कशें आसा हांव ह्या संवसारान दिसता आनी दिसूंक वेगळो रितीन आसा पूण देवाक थँक्यू.
7 का Yes, thank you so much. लांब करताना त्याला वेळ झालो काही तर तुम्ही माने तोडीला करून मॅजिक मार्केट मग अशें अनेक गणित पडण्यासोडल्याक गेल्यानंतर थंयसर कितें जाता इस्रायल परतो ताण येता आनी बुकयता आनी बुकिल्ल्या वेळार देवा लागीं मोइशे पुरपूर जाता आनी त्या वेळार मोइशे देवा लागीं मागता आनी ताका मान्ना म्हणलें खाण मेळटा आनी खाण येयल्या वेळार मोइशेक देव सांगता तुमची बेतकाडी कारान कटपाक मार आनी तेन्ना तुका पिवंक उदक मेळटलें आनी कोण आसा उदक खाली जालें तर लोक आनी तिचा भाव आसा आनी देव म्हणटा तुजी बेतकाडी कारान कटपाक मार आनी तो करपाक मारता आनी त्या वेळार परत तेंची उदक पडटा आनी हे एक दोन फावटी मारलें म्हाका तशेंच जावंक आसा पूण जाय की पुरो गे वेळ जालो
de Souza, but we antanchi boloko diunko amashetam, Paul Sebastian de Souza बाप गाबान नाही नाड फिरगजीचे आणि तांची आज हे मॅजिक शो पळोवन तांची आवय तांचे भाव वणी तांची कुटुंबाची हांगासर हाजीर जाल्यांत आणि पाऊल सेबेस्टियन पाद्र्याब म्हाकाय पयशिल्ल्यान सैरो पाद्र्याब आणि याजक जावन 7 वर्सां संपयल्यांत आणि ते तांचे LLB कानून शिकोवन आतां प्रस्तुत ते प्रॅक्टीस करना आसात आणि हांगासर येवन आमकां हे बायबल मॅजीक करन बायबला विशीं सडीत गूंड समजणी जोडूंक प्रेरीत केल्ल्या तांकां जोरान 2 ताळयो दिवया आणि तांच्या मुखल्या जिविताक मिसावाक आमी बरें मागया देव बरें करूं. मोगाचनो कार्य सोंपोंक ना आणखी मुखली 3 कार्यां आसात. एक 10 दिडयांची ओपार नृत्य जेरोज स्कुलाची भुरगीं आतां वेतलीं हाचे उपरांत एक बायबल नाटक मरी मगदलेन म्हणलो श्रीमती जोशल डिसूजा बिचे ही प्रसिद्ध करतली. ताचे उपरांत जेप फिरगजीची 2 बायबल गितां आसतलीं. वेळार 7 वरां आमी सोंपयता देखून कोणेंच वचनासतना हें कार्य यशस्वी करून दिवंक तुमच्या लागीं आमची कालती बिनवणी. एक ओपरीचेर आमी आटो करचे खातीर आमचे मुखार येतात जेरोजा इस्कलाची भुरगीं. तांचे सोबीत नृत्य मुखांत तांचे हे नृत्य दिवन दी सुशेग आमच्या मोतीक आनी शिकोवन दी लिसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक. ओवर टू यू डियर स्टुडंट्स ऑफ जेरोजा स्कूल. संतोषान उल्हासान संकटाव आम्ही लग्नाच्या उत्सवात दादेडीयो आम्ही. संतोषान उल्हासान संकटाव आम्ही लग्नाच्या उत्सवात दादेडीयो आम्ही. हा 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 ला 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 हा 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 ला 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 हा 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 होरे ताक मेळो आशिव नासा आनंदांताच्या भागी जाता. होरे ताक मेळो आशिव नासा आनंदांताच्या भागी जाता. संतोषान उल्हासान संकटाव आम्ही लग्नाच्या उत्सवात दादेडीयो आम्ही. हा 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 ला 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 हा 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 ला 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 हा 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 दिवे घेऊन आम्ही मुखार वेता. होरे ताची वाट पळय
संतोषान उल्हासान समगताव आम्ही लग्नाच्या उत्सवाक दादेडी येऊ आम्ही
आमच्या हरियांतल्याच्या जिणेन साबार इश्टिण्यो आमकां आसात आनी हातूंनी थोडे भोव लागशिल्ली क्लोज फ्रेंड्स म्हूण आमी म्हणटा. आमच्या जिविताच्या पयणार ही आमची मोगाची इश्टिण्यो तांचे संगतपण मोग मायपास आनी विश्वासीपणा मुखान आमच्या जिविताक सोबाय दितात. जेजू क्रिस्ताच्या संवसारी पयणार तसलींच इश्टीण ताका आसली म्हूण येत. ती जावन आसली मोरी मागदलीन. वांजेलांत आमी आयकता जेजू मोरी आनी मार्ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरी मागदलीन जेजूच्या पांयांतळी बसून तिका आयकता. हेर कडेन ती जेजूचो पाटलाव करची आमकां आयकोंक मेळटा. जेजूच्या मरणा नंतर ताच्या फोंडा कडेन गेल्ली धैर्यादीक स्त्री मोरी मागदलीन म्हळ्यारी सूख जावची ना. आयचे ह्या सांजे त्याच मोरी मागदलीनेच्या विशयान आमची मनां उसवाडूंक मुखार येतात जोशेल डिसोजा बिजय. मोरी मागदलीन म्हणलो नाटक ती आतां प्रदर्शीत करूंक फुडें सरता आसतना हो नाटक पळोवंक आयती जावया. तुमकां सर्वांक म्हजे वंदन आनी प्रणाम. म्हजें नांव मोरी, मागदेलाची मोरी. म्हजे माय भाशेंत म्हाका मिरियम म्हूण आपयतात. पोरण्या सोल्ल्यांत मैजेचे भयणीचें नांव हेंच मिरियम. म्हज्या बापायक हें नांव बारीच पसंत देखून ताणें म्हाका मिरियम म्हूण नांव दिलें. म्हाका मगदेलाची मरी म्हणून कित्याक आपयतात तें हांव सांगतां. सुदैवा मदें मरी एक सामान्य नांव. जर तुमचे मदें एकाच नांवाची जायतीं आसा तर तुमी तांच्या नांवा फाटल्यान तांकां वळखूंक कितेंय दुसरें नांव मेळयतात न्हू. तशेंच सुदैवा मदें रिवाज. जेजूचो पाटलाव केल्ली मरी नांवाची तेगां आसली. त्या शिवाय जेजूचे मातेचें नांव मरीस. जेजूचो पाटलाव केल्ल्या मरयां पैकी एकली क्लेओफासाची पतीण मरी, दुसरी बेतानियाच्या मार्ता आनी लाजराची बहीण आसा पळय ती मरी, आनी तिसरी हांव. सुदैव स्त्रियांक तांच्या नांवा फाटल्यान तांच्या पतींचें वा पुतांचें नांव मेळयतलें. हांव काजारी न्हय जाल्ल्यान म्हज्या नांवाक म्हज्या गांवचें नांव मागदला मेळयलें. अशें हांव मागदलाची मरी जावन परिचीत जालें. जेजूचो पाटलाव केल्ल्या स्त्रियां मदें सडावत केदाळी म्हजें नांव पयिल्लें येता आनी सुवार्थेंत
पोटी म्हज्या नांवाचो उल्लेख आसा. देखून जेजूक पाटलाव केल्ल्या स्त्रियांची हांव मूग केले म्हणून तुमी समजवेत. आमचो गांव आमकां मोगासो आनी अभिमान आसो वय मो. तुमकांय तशेंच म्हण चिंता. म्हज्या गांवांत मगदला विशीं सांगचें तर मगदला एक ल्हान शहर. ते कफरनावाच्या तेनकाक गलिलियांत आसा. मगदला मासलेच्या व्यापाराक नांव वेल्लें शहर. देखून हांगासर सदावत मासलेचो वहिवाट करतात. आमच्या गांवांत सोडून 8 दोणी आसात. म्हज्या बापायकी मासलेचो वहिवाट आसा. देखून आमचे कुटुंब अनुकूल म्हणीत. हे वरवीं म्हाका ल्हानतावनच कितेंच उणें नातलें. म्हज्या गांवच्या हेर चलयां परी हांव एक सामान्य जुदेव कुटुंबांत ल्हान व्हड जालें. पूण हांव चालीन चुरूक, घडबडी, धैर्यादीक आनी स्वतंत्री. तशें जाल्ल्यान हांव हेर चलयां प्रास विभिन्न म्हणीत. म्हाका ग्रेक संस्कृती आनी भायलो संवसार रुचतलो जाल्ल्यान हांव सांप्रदायीक चिंतपाचें न्ही. हे वरवीं हेर म्हाका दोळे वाटारन देखतली आनी हांव एक विशिश्ट चली म्हणून चिंतलें. बरें, हेर म्हजे विशयांत कितें चिंतात म्हणलें हांवें गुमान करून पुसना. सुदेव चलयांक 14-15 बर्तनांच काजाराची तयारी जाता. आवय बापाय सैरीक सोदतात वा सैरीक येतात. घडयेन काजारी जाता. बेगी लग्न जावन घरभर भुरगें जाल्यार सुदेवांक भारी संतोष. त्या दळा तांची स्त्री फळां देख दाखवा. छेरकी भुरगे जाते जाल्यार फेस्त आनी संभ्रम. पूण चेडवां जाल्यार मौन. आतां म्हजी गजाल सांगता. म्हाकाय कांय सैरीक्यो म्हूण नातल्यो, पूण म्हाका ते चले पसंद नातले. आळशी आनी बिजूड चल्या लागीं लग्न जावन म्हजी जिणी पिड्ड्यार करूंक म्हाका नाका आसलें. म्हजी चाल आनी स्वतंत्र जिवीत जाणा आसल्यांनी असली सूण नाका बा म्हणून थोड्यांनी चिंतलें जायजय. अशें हांव काजर जायनासतना हांव परस उरली. हे सगळें देवाचेंच निर्मणे म्हणून म्हाका उपरांत स्पश्ट जालें. त्या एका दिसा जेजू मगदलाच्या सिनागोगाक आयिल्लो. ताणें पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर ल्हानशें एक प्रवचन दिलें. ताचें उतरां मोवाप्रास गोड आसलें. ताका परत परत आयकुया म्हणून म्हाका भोगलें. ताचे ते संतोषभरीत जिविताची चावी आसा म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. देखून सिनागोगाची देवस्तुती जाल्ल्यानच ताका भेटोवंक हांवें निर्धार केलो आनी ताजे लागीं हांव धांवली. पूण लोकांचो व्हड जोमो आसलो देखून हांव निराश जालें. तितल्यार म्हजे भितर मरिये म्हणलो ताळो आयकलो. हांव तो कांय जेजूचो म्हणून चिंतूंक लागली आनी तें सारकें आसलें. जेजू म्हाका दिसलो आनी तो म्हाका आपयतलेशें वाटलें. हांव कोणाचीच पर्वा करिनासतना मुखार गेलें आनी रब्बोनी मोठ्यान ताका उलो मारलो. ताणें म्हाका पळयलें आनी हाडून म्हजे तकलेर ताचे दोनी हात ताणें दवरले. तक्षणच म्हजे ते एक नवी सकत सोपल्याने परी वाडली. म्हजें काळीज संतोषान भरलें. म्हजो आत्मो दादोशी जालो आनी म्हज्या वंटार सर्वेस्परान अर्गां दिवचें किर्तन गायलें. ताणें म्हजें नांव काडून आपयल्यान ताणें म्हाका ताचे फाटला उदाहरण जावन विंचलां म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. आनी हांवें मौनपणी आबलें, हांव तुजी खुशी करूंक तयार आसां. ताका म्हजें नांव कशें कळीत म्हणलें सवाल म्हज्या मतींत आयलो. कळ्ळो जेरेमिया प्रवादाची उतरां. आवयचे खुशी तावन हांवें तुका विंचलें. म्हाका जावं जालें. हें सगळें म्हज्या मतींत कितलो वेळ आसलें तें हांव थोड्या वेळान भोंवडी पळयतना
दादल्या बराबर स्त्रियांकी ताच्या मिसावांत वांटेली केला. पूण सुवार्थ बरयल्या दादल्यांनी हें सगळें लिपयलां. त्या काळार सिनागोगांत आमकां जागो नातलो, देवळांत विंगड जागो आनी कोर्तींत आमचे साक्षेक मोलच नातलें. पूण जेजूच्या विसावांत आमी आमचो पात्र खेळटल्या आनी आमचो खर्च आमीच पळयतल्या. देखून आमी कांय कोणायकी वजे जावंक ना. बागार आमच्या दुडवान जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारसितल्या. जुवान कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची पतीण आमकां जायतो दुडवा आदार दितली. तशेंच सुजान्ना, त्या शिवाय जेजूचे अभिमानी आरिमातेयचो जुजे आनी निकोदेम आमकां जायपुरती दुडवा कुमोक दितले. जेजूच्या मिसावांत आमचो स्त्रियांचो सहकार विवरूंचो जाल्यार दीस वेता वेता जेजूक पळोवंकू आनी आयकोंकू येवचो लोक चडलो. तांतू सडावत स्त्रियो आनी पिडेस्त. तसल्यांक सहाय करूंकू शिसांक असाध्य जाताना आमची गरज पडली आनी आमी तांकां कुमोक करीचें पडलें. थोड्यो स्त्रियो आमचो आधार मागतल्यो, शिसांचो न्ही. पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक सुदारचोची कला शिसांक कळीत नातली. तवळ आमचो आदार तांकां सुका नातलो. पूण जुदेव समाजेंत दादल्यांचें मात्र नांव, तांचे मात्र लेख. जेजून उंड्या मसलेचें असर्यें केल्ले वेळी आमी काडली वावट चिंतूंक असाध्य. पूण सुवार्थ बरयल्यांनी दादल्यांक मात्र लेख केला आनी तांणी मात्र केल्लो वावर बरयला. स्त्रियांची सेवा आदीं आनी आतांय लेखाक ना. तुमचे मदें अशेंच म्हणून चिंता. कित्याक म्हळ्यार दादल्यांचे सैंब गांवांत कित बदलना पळया. जेजू सांगता ताच्या मिसावांत वांटेली जावं सर्गीच्या राज्याचे गुट आमी शिकल्या. गांवांची उतरां जेजू तें कशी पूर्ण जाल्यांत तेंय जाणा जालें. मागणी करूंक शिकल्या आनी देवाच्यो विचित्र वाटो समजूंक शिकल्या. जेजूची सस्निकाय, पिडेस्तिकी ताची दया, पेड्याची सेवा आनी पत्क्यांतय देवाची काळजी ताका स्पश्ट जाली. थोडे फावटी नवे गांव दिसभर वावर आनी सेवा करतना कांय विशय वेळार येवन आशिल्ले. जेजू आमचे संगी आसतना आनी सरतले. कित्याक खरेंच आसतना फेस्त दबाजीक जेजू लोकां मोगाळ जाताना आनी ताचे शिकवणे वरवीं जो देव संप्रदायवादीचे दाळ शिजन आसता परिगत गंभीर जाल्ली. दीस वेताना जेजू जुदेव मुखेल्यांक एक व्हड अडखळ जाल्लो. देखून प्रधान याजकांनी, फारिजेवांनी आनी साधुसेवांनी सांगाता मेळोन जेजूक जीव मारची घुटमोळ केली. हे विशीं आमकांय कळीत केलें. पूण आमी ताका तशें जावचें ना म्हणून भरवसो नासल्ल्या. तो मोर्चा 100 दिसां आदीं तो जेरुसलेमांत जैतान प्रवेश जालो आनी लोकांन ताका होजान्ना म्हणून स्वागत केलो आनी राया बरी मान दिलो. हे सगळें पळयतना ताका कुर्सांचो विशय ना म्हणून आमी संतोसल्या. पूण 4 दिसांनी जुदासान ताका उमो दिवन विक्रीत केलो. जुदास पयशांचो गुलाम जाल्लो. जेजूक ताच्या दुस्मानांनी खैद केल्लो सो तांणी ताका कठिनायेन चलयल्लो. प्रधान याजकान ताची जडती केली आनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. उपरांत ताका रोमी अधिपती पिलातासरशी व्हरून तो रोमी विरोधी आनी लोकांक साळू वयता अशें पुरो सांगून ताचेर फट फिर्याद मांडली. पूण पिलात जेजू निरापराधी म्हणून जाणा आसलो
देखून तो ताका सुटका दिवंक उपाव सोदतलो. पूण फारिसेवांच्या आनी सादुसेवांच्या दबावाक लागून जेजूक ताणें जरबान मारयलें आनी शेवटी वाट नासता खुर्साच्या मरणाचें फर्माण दिलें. हे सगळें आमी समजून आनी आयकून शिरी सुकल्या आनी व्हड आकाशान भरला. जेजू खरेंच वावून पिलाताच्या राजांगणांतावन भायर येतना आमी स्त्रियो थंयसर आसल्यो. अख्ख्या खुर्सा वाटेर शिपायानी ताका कठीणायेन चलयलो. आमकां कितेंच करूंक जालें ना. आमी स्त्रियो आमकां रडूंक मात्र कळीत म्हणजे थोड्या मापान सारकें तशें दिसलें. पूण ह्या कश्टा मदीं ताणें आमकां बुजयलें. आनी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनो म्हजे पासून रडा. तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां पासून रडात म्हणून ताणें आमकां बुजयलें. देवाचो पूत न्हय जाल्लो तरी हें उलोवणें ताचे थांब येते. जेजूचे सडावत शिस किचमानी मळ्यांत जेजूक धरतस बियान फोण धांवले. पेद्रू आनी जुआंव पयस थावन ताचो पाटलाव करताले. पेद्रून ताका 3 फावटी नेकार केल्लेंच तो इतलो निराशी जालो की ताचे उपरांत जेजूचो पाटलाव करूंक तो लजेलो. पूण जुआंव आमचे बराबर आसलो आनी कालवार पर्वतार आमचो सांगाती जालो. कालवार दोंगरार पावतस शिपायांनी जेजूक विणगो केलो आनी उपरांत ताका खुर्सार खिळायलो. तांणी मारिल्ले खिळे आनी जेजून सोंसले ते वळवळे आजुनी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. चड उणें दनपारां तांणी ताचो खुरीस उबारलो आनी सुमार 3 वरां जेजू त्या खुर्सार वळवळ्ळो. शेकी 3 वरांचेर ताणें व्हडा ताळ्यान बोब मारन ताचो आत्मो बापाक ओपसिलो. आमी हें सगळें पळयलां आनी काळजांत जागोवन दवरलां. थंयसर जेजूची माता, जुआंव, हांव आनी हेर स्त्रियो आसल्यो. वय जेजून प्राण सोडतस ताचे अभिमानी आनी इश्ट आरिमातेसो जुजे आनी निकोदेमू थंयसर पावले. तांणी आनी आमी जेजूची कूड खुर्सार थावन देंवयली. शेकी थंयसर लागींच आसल्ल्या एका नव्या फोंडांत निकेपिली. आमी व्हडा आखंतांत आनी दुकान आमच्या घरा पाटी आयल्यो. तवळ सूर्यो बुडलो. आमच्या जिविताचो सूर्योय अस्तंभलो. ती आख्खी रात हांवें जागी आसून करसिल्ली. जेवंकी रुसलें ना, न्हीद आयली ना. दुसरो दीस सोनवार, साबताचो दीस. त्या दीस घरास रावून आनी जनेलांतल्यान भायर तिळून रावली. म्हज्या बरवशेचो दिवो पालवल्लो. म्हज्या मोगाचो मेस्त्री अंतरलो. शेकी सांज जाली आनी शेनवाराचो दीस संपलो. आयताराचें फांतें केदाळा येत म्हणून हांव राखून रावल्ली. सोनवारा सांजेर जुआन्ना आनी सुजान्ना सुगंध तेलां हाडूंक भायर गेल्लीं. खुर्सा मरणाची भिरांकूळ दृश्यां म्हज्या मतींत गुंवतालीं आनी हांव देदेस्पर जाल्ली. पूण आयतारा सकाळीं फांत्यार हांव आनी म्हज्यो सांगातेणी फोंडा लागीं गेल्यो. फोंडाचो फातर आमकां कोण काण दीत म्हणलें आमच्या मतींत आसलें. काळोखांत सारकी वाट दिसनातली. पूण आमची उर्बा आमचे वाटेचो उजवाड जाल्लो. तवळ आमकां भुंयकां पडली आनी आमी भियेले.
सरशी बेताना फातर लोळलो. ताचेर एक देवदूत बसून आसलो. देवदूतान आमकां सांगलें, तुम्ही कांय भिवची गरज ना. तुम्ही कुर्सायल्या जेजूक सोदतात ते हांव जाणा. तूं हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका पुनर्जिवंत उठयलें. ही गजाल ताच्या शिसांक सांगा. हें आयकून आमकां भारीस संतोश जालो आनी शीस आसले कडेन वचून तांकां ही खबर दिली. सिमो पेद्रू आनी जुआंव फोंडा लागीं आयले. हांव तांचे सांगाता फोंडा लागीं पावली. जुआंवन फोंडा भितर भागवून पळयलें. ताका सणाची वस्त्रां दिसली. सिमोन फोंडा भितर गेलो. ताकाय सणाची वस्त्रां दिसली आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून समजलें. आनी उपरांत ते फाटी गेले. पूण हांव फोंडा कडेन रडून बसली. तितल्यान फोंडा भितर म्हाका दोग देवदूत दिसले आनी म्हजे लागीं उलोवन, भाये तूं कित्याक रडताय म्हणाले. सोम्याक तांणी कांड व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेणा. इतल्या वेळान हांव फाटीं घुंवताना परतो सोमाली थंयसर दिसलो. तो म्हजे लागीं, बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हूण विचारी लागलो. हांवें ताका जोरान, सायबा तुवें ताका खाण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता म्हळें. तितल्यार तो म्हाका पळयवन मरये म्हणालो. हांवें तक्षण राब्बोनी म्हळें. वय, तो जेजूचो ताळो आसलो. ताजो ताळो हांवें पारकिलो. त्या ताळ्यान म्हाका ताजो शीस जावंक वापयल्लें. ताच्या पुनर्जिवनपणाची साक्षी जावंक विंचलें म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. देखून हांवें ताका रब्बोनी, मेस्त्री म्हूण जाप दिली. आपले पुनर्जीवन जेजू म्हजे समोर आसलो. तो तोटा सोमाली न्ही, म्हजो सोमी आसलो. हांवें ताच्या पांयांक धरलें. तवळ तो म्हाका म्हणालो, म्हाका तूं धरून रावा नाका. भगार तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. हांवें घडयेन थंय तावन जेजूच्या शिसा लागीं पावली. सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला. हांवें ताका पळयलां. हांव ताचे लागीं उलयल्या म्हूण तांचे लागीं हांवें सांगलें. पुनर्जीवन जेजूक पळयवन म्हजो भावार्थ परत जिवाक जालो. म्हजो बरवसो मोग्यान आनी म्हजो मोग जेजू आनी ताच्या भावाक पुनर्जीवन क्रिस्तान म्हाका ताच्या स्त्री शिसाक आपोस्तलाची आपोस्तल केली आनी ताची सुवार्ता गाजोवंक वांटिली केली. हें चिंतून हांव संतोशान नाचली आनी कोणाचेंच भेन नासता ताच्या पुनर्जीवनपणाची साक्ष जाली. जेजू 40 दिसांनी सर्गार सोडून गेलो आनी आमकां ताची सुवार्ता परगटली. तशेंच ताची साक्षी जावन ताणें आमकां आदेश दिलो. धर्मदूतांच्या कृत्यांनी विवरल्या ह्या घडीकांत आमी ताच्या स्त्रीशी म्हज्या निमाण्या दिसा विशीं सांगचें तर जेजून ताचे आवय मरयेक खुर्सार थावन ताच्या मोगाच्या शिसा जुवांव आदीम केल्लें. पूण जुवांवन ह्या वावरांत म्हजो आदारी मागुल्लो. तशें जावन हांवें 11 वर्सां मरयेची सेवा केली आनी तिचें संवसारी जिवीत संपवन तिका सर्गाक उबारून व्हरता पर्यंत हांव तिजे सांगाता आसली. उपरांत जुवांवक एफेजा गडीपार केलो जाल्ल्यान हांवें म्हजी उरली सोडून 30 वर्सां जेरुसलेमांत ध्यान प्रार्थनांत
आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवेंत करसिली. शेकी म्हजी जिणये पयन सोमतना सर्गी राजांत म्हज्या सुम्याक रूप रूप पळोवचे भाग फावो जाले. सुवार्थेकारांनी म्हजे विशीं जायतें बरोवंक ना तरी जें कितें बरयलां तें सारकें समजनासतना थोड्यांनी म्हजें नांव पाड केलां. हातूं पापा ग्रेगोरी वर्तो एकलो. लुकाच्या सुवार्थेंत सिमांव फारिसेवांच्या घरा जेजू जेवणा गेल्ल्या वेळी खोटी जिणी जियोंचे एका स्त्रियेन जेजूचे पांय सुगंध तेल घेवन मागले आनी ते आपल्या केसांनी पुसले म्हणलो विवर आसा. पूण थंयसर ते स्त्रियेचे नांव उल्लेख करूंक ना. पूण पापा ग्रेगोरीन ती पातकी स्त्री हांव मागदेलाची मरी म्हणून शर्मावर सांगला आनी म्हज्या नांवाक करी पुसल्या. तो 6व्या-7व्या शतमानाची सुरवेर जियेल्लो. तशें आसता ती जेजूची पांय धुल्ली पातकी स्त्री हांवूच म्हणून ताका कशें कळ्ळें? पाप साहेबान शर्मावर सांगली उतरां आयकून जायत्यांनी तें सत म्हूण मानलें आनी हेरांनी तें परत परत शर्मावर सांगलें आनी म्हज्या नांवाक कळंक हाडलें. देखून शर्माव सांगतलें न्हू, पयलें बरी करन सुवार्थ वाचा आनी तांतूं कितें आसा पळय तें मात्र सांगा. तें सोडून सुवार्थें नातिल्लें तुमकां बरें दिसचें वा कोणाचें नांव पाड करचें तसलें घडून सांगून म्हजे तसल्या स्त्रियांचें नांव पाड करिनाकात. अशें म्हाका आनी हर एका स्त्रियेक जगतो मान आनी गौरव मेळों दी. जुलैच्या 22 तारखेर तुमी म्हजें फेस्त करून म्हजो उगडास काडटात तें हांव जाणा. जर त्या दिसा तुमी मिसाक वेतात तर त्या दिसाची मागणी आनी सुवार्ता बरी करनायका. ती सगळी मागदेलाची मरी पुनर्जिवंत जेजूक भेटिल्ली स्त्री म्हणलें स्पश्ट करतात आनी म्हजे परी पुनर्जिवंत जेजूची बरी खबर परगटोवंक तुमकां जागयतात. पापा फ्रांसिसान आयले वार म्हजें स्मरण फेस्ताच्या वर्गाक उबारलें आनी म्हज्या फेस्ता दिसा महिमा देवाक म्हणूंक उलो दिलो. अशें स्त्री शिसाचो मान आनी धन पवित्र सभेच्या मिसामांत उठून धरला. देखून जुलय 22 तारखेर महिमा देवाक रंगीन ताळ्यान म्हणा. म्हज्या मोगाच्या विशेष जावन स्त्रियानो तुमच्या भाव भयणी जेजू करूया. सुवार्थेंत ताचे उतरां आयकय आनी जिया अशी आख्ख्या संवसाराक ताच्यो साक्षी जाय. शालोम. मोरी मागदलीन जेजूचो कोरो मोग केल्ली एक नीज पटलाव धारमून नडकुल्या मुखान दाखोवन दिल्ल्या जोशेल डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. मोगाचे न्हू आयचो पयल्या दिसाचें निमाणें कार्य आसलें जेफ फ्रिगस घरांत हांव न्हू बायबल गितां आनी हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर मॅक्सिम डिसोजा आमकां तांचो उपकार बावडटा. 2 ताळयो दिवन सर्व कॉयरिस्तांक हांवें उल्हास पटयता. मोगाळ भाऊ भयण न्हू आयचें बायबल नटाक आशिल्लो मेरी मगदलेन हाजें नटन केल्लें जोशेल डिसोजा बिचेई आनी अशें दिकलें तावन आयिल्लो बाणदीक बाब रोणे सेरावो हांचोय उपकार बावडटा. आनी आज बायबल क्विज थंयसर आसा केल्लें आनी ह्या बायबल क्विजांत आमकां 88 जणांनी आनी जावाब बरयल्लो आनी 36 जणांनी 30 आनी 6 जणांचे जापे सारकी आसात. आनी हांगासर हांव मुखार आपयता बाणदीक बाब मॅक्सिम डिसोजा जेपो प्रगतीचे विकार आनी मुखार येवन 2 इनामां पयले आनी दुसरें इनाम आसतलें. हांची इनामां परवां आमी निमाण दिसा सोमार दिसा आमी वांटतल्या. आतां हांगासर नांवां काडन तांची नांवां आमी उलो करतल्या. पयलें इनाम येता आयच्या दिसाचें. सिस्टर जोविटा टेल्लिस सेंट एन्स कॉन्वेंट हिका पयलें इनाम आयचे दिसाचें फावो जाता. तांकां उल्हास. आनी एक भावन येता सिस्टर इडिल ब्रॅक्स वालेन्शिया
ती काय आमचे उल्हास आणि आमचे अभिनंदन हांगासर आयच्या दिसाचे कार्य सोमत आसतना सर्व सो उपकार आटयता ताचे बराबर फाल्यांचे कार्य सो मोठवी झळक तुमचे मुखार दवरता फाल्यां सांजेर 6 वरां जुस्त हांगासर आमी कार्य आराम करता 6 वरार सर्गी राजाची ओपार म्हणलें गीत ओल्डरोजर कॉन्वेंट जेप्पू हांगासर हांचे तावन आसतले उपरांत सेमिनर्स ब्रदर तावन ब्रदर लॉयड हाचे तावन आरी मातेसो जुजे म्हणलें कार्य करून नाटक आपोसरांचे आपोवणे ओल्डरोजरी कॉन्वेंट जेप्पू सिस्टरां तावन आनी माणे वेचीक पुताचे ओपार नव्यास रितीन हांगासर करून दाखयतात ग्लॅडसम मायनर सेमिनर्सचे ब्रदर हे कार्य हांगासर आसता आसतना तुमकांय दुसऱ्यांचो कार्यक्रम आसा आनी सर्वांक तुमकां आपोवणें आसा सर आमी उबे रावया सर्वांक देव बरें करून आसतना देवाक अर्गां दिवया आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर गीत आमी गावया सोम्या दिन वासुव्या तो बरो सोम्या दिन वासुव्या तो बरो सोम्या दिन वासुव्या तो बरो मोगा परिमिता सो कोरो बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांव